बापा जिवीत दिल्या सतेवंता सर्गा संसारात रास करतेल्या महिमा तुका येरसणारा महिमा 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 प्रणाम तुका जेसू ख्रिस्त मोनिसल्या दैविक सोप्या संसाराक उसवाड हाडना इल्ल्या अर्गां तुका सडवंदरा अर्गां दनिया अर्गां सोमिया प्रणाम तुका जेसू ख्रिस्ता मोनिसल्या दैविक सोप्या संसाराक उसवाड हाडना इल्ल्या अर्गां तुका सडवंदरा अर्गां दनिया अर्गां सुमिया होगळाक तुका पाराक्लिता जिवी दिवच्या बळवंसता मनशाक नवे रूप दितेल्या स्तुती तुका कुरुपेवंता होगळाक तुका पाराक्लिता जिवी दिवच्या बळवंसता मनशाक नवे रूप दितेल्या स्तुती तुका कुरुपेवंता स्तुती महिमा स्तुती दनिया स्तुती महिमा स्तुती दनिया सोम्याची जिवीत दिवची उतरां आमी आतां आयकुया. आमी केदाळाय सोम्याक हरसिता स्तुती आराधन करता जायते आमी सोम्या लागीं मागता पूण सोमी जेजू आमच्या लागीं उलयता, तोय उलयता आमच्या लागीं. आमी कितलें ताज्या लागीं उलयता तितलेंच गरज ताचीं उतरां आमी आयकुची आनी नियाळ करचो. देखूनच मार्ता, मोरी आनी लाजाराच्या घरा जेजू गेल्ल्या वेळार थंयसर मोरयेन ताच्या पांया लागीं बसून उलोवचें तें जेजून त्या गडिता मारिफांत आमकां सगळ्यांक दाखोवन दिलां. ताचीं उतरां आमी कशें आयकुचीं आनी नियाळ करचें म्हणलें गरजेचें म्हणून. देखून सोम्याचीं उतरां आमी आयकुया. माथेवान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 14 वळू 13 तावन 21 पर्यंत.
ही खबर ऐकतच जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटाच लोक शहरांत तावन पांय वाटेन हारी हारीनी ताची फाट धरून गेलो. अशें तो दोनी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकांचो देखताच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येतना ताचे शीस ताचे सरशी येवन म्हणलें, ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक धाडून सोड, हळड्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ते मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, ताणें वेची गरज ना, तुमीच तांकां कांयपुणी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणलें, आमचे लागीं हांगा कांयच ना, आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणलो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया. आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीं घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जेवून धादोशी जालीं. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातीत. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचें जिवंतपणू सोडल्यार चारी वांजेलांनी आमकां पळोवंक मेळचें घडीत हें जावन आसा. जेजून 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी हजारो लोकांक वाडलें. हे घडीत आमकां कितें दाखोवन दिता म्हळ्यार कितलें म्हत्वाचें सुरविल्ल्या पवित्र सभेक आनी आमकां सगळ्यांक. देखून हें घडीत चारीय वांजेलिस्त आमकां तें बरोवन घालून आमकां तें पळोवंक दितात. ह्या गणिताचें महत्व आमी समजचें जाल्यार आज आमी आयकल्ली सुवार्ता ताच्या पयल्यांची 2 गणितां आमकां पळयल्यार ह्या गणिताचें महत्व कळटा. थोडे संगती आमच्या जिणेंत अशें करतात. सादारण जिवीत चलोवन येता आसतना खंय एकाडे एकच पावटी आमच्या जिणेंत देंवून येता आनी आमी निराश जाता, कांगाल जाता, कितें की थोडी बेजाराय जाता. कित्या खातीर एकच पावटी आमी पडल्या म्हणलें सवाल आमच्या मती दूब जाता. पूण तितल्यार देव आमकां सोडून घालिना. बगार परत्यान तो वयर हाडटा. जावंक पुरो पयलेंच्या वरणी चडीत उबारायक तो आमकां व्हरता. आमी 14वो अध्याय माथेवान बरयलो ताच्या पयल्या भागांत आनी तशेंच 13व्या अध्यायाच्या निमाण्या भागांत पळयल्यार थंयसर 2 बेजारायच्यो संगती आमकां पळोवंक मेळटात. डिस्करेजींग थिंग्स. पयलें कालें म्हूण सांगल्यार 13व्या अध्यायाच्या अखेरेक आमकां पळोवंक मेळटा नजरेतांत जेजूक मेळिल्ली निराकरणी. ताज्यात गांवांत स्वंत गांवांत तो थंयसर गेल्ल्या वेळार ताच्या गांवच्या लोकांनी ताका स्विकार करूंक नासलें. तो सगळ्यांनी प्रसिद्ध जाल्लो पूण ताच्या स्वंत गांवांत मात्र ताका निराकरणी मेळ्ळी. आनी ताच्या उपरांत त्या अध्यायातावन मुखार आमी येता आसतना माथेवान बरयलो 14वो अध्याय. आज आमी आयकल्ल्या सुवार्तेच्या भागाच्या पयलो भाग. तातूंत आमकां कालें पळोवंक मेळटा म्हूण सांगल्यार जुवांव स्नान जातार हाच्या मरणा विशयांत आमकां पळोवंक मेळटा. हेरोद राई जुवांक बरो कर नायक घेतलो.
ताका ताणें बंदंत गेल्लें आनी ताका कांय वायट घडन अशें तो केदाळे सत राय घेतलो. जुआंव बावतिस्ताचीं उतरां ताका दोसतालीं, कित्याक म्हळ्यार ताणें केल्ली चूक जुआंव बावतिस्तान दाखोवन दिल्ली. ताच्या भावाच्या बायले संगी जिवोवचें अनैतीक रितीन सारकें न्ही म्हणून जुआंव बावतिस्तान दाखोवन दिल्लें आनी तेंय ताका खांत येतालें भितर सारकें न्ही म्हणून. तरी पूण तो जुआंव बावतिस्त लोकां मोगाळ आनी तशेंच ताणें कितें सांगिल्लें आसा तें सारकें म्हणून ताकाय कळीत आसलें आनी तें देखून आयकतलो ताका भितर दोसतालें, पूण ताका कांय वायट जायना अशें तो ताका राखतालो. पूण एक संदर्भ आयलो ताजो जल्मा दीस हेरोदिसो आनी त्या दिसा ती स्त्री ताच्या भावाची बायल ताच्या संगी जी येताली तिच्या दुवेन एक बरें नाच केलें आनी तें पळोवन राई संतोशान म्हणलो, तुका कितें जाय? म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटो जाल्यार दिता म्हणून. आनी त्या चेडवान चलयेन ताच्या आवयन सांगिल्ले प्रमाणें जुआंव बावतिस्ताचें शीस मागलें आनी ते व्हरून रायान थंयसर आशिल्ल्या सैरांच्या दाक्षिण्याक पडून आनी रायान दिल्ली एक भास ती मोडूंक जायनासतना ताणें जुआंव बावतिस्ताचें शीस कापय जंय पडलें. ही खबर जेजूक मेळटस आमी पळयता आयच्या सुवार्तेन पयलीं उतरां अशीं आसात. ही खबर आयकताच कसली खबर म्हळ्यार जुआंव बावतिस्ताचें शीस कापयली खबर आयकताच जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो. आनी आमी पळयता आयच्या सुवार्तेंत जेजू थंयसर गेल्ल्या वेळार एक व्हड असर हें करता. आमच्या जिणेंत सबार सुक्ती आसता आनी तशेंच भरती येता. आज आमच्या भोंवतणी पळयल्यार आमकां अशेंच भगता न्ही जा की काल एका तर ही कोरोना व्हायरसाची ही सुक्ती घे म्हणून आमच्या मतींत येता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, ही सुक्ती ती परमनंट न्ही, शाश्वत न्ही, ती थोड्या काळाची जावं पुरो. आनी त्या देखून आमच्या जिणेंत सुक्ती आनी भरती ते येता आसतना आमी दोनी ते स्विकार करूंक आसा. आमचे हार्ट रेट करतात, ECG करतात, त्या दाळा आमचे ECG लायन एकतलेक निट्ट आसा म्हळ्यार ती फाड खबर म्हणून अर्थ. आमी आमेन जालो म्हणून अर्थ, काबार जाल्या. आनी तातूंत वयर सकयल गीट आसल्यार मात्र मनीस भलायके बरीत आसा म्हणून अर्थ. देखून आमच्या जिणेंत जायत्या फावटी सुक्ती येता आनी तशेंच देव थोड्या परती भरती आमकां दिता. आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयल्यार आमकां तें पळोवंक मेळटा. जेजूक निराकारणी मेळ्ळी, जुआंव बावतिस्त नितीवंत मनीस एकलो प्रवादी ताचें शीस कापलें आनी तें पळोवन जेजू वरे विंगड सुवातेक गेलो. आनी थंयसर ताणें हें 5,000 लोकांक दिल्लें जेवण ह्या सुवार्तेच्या वाचपांत आमी पळयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ते एकसुऱ्या सुवातेर जेजून लोकांक हें जेवण दिलें, एक व्हड असर हें केलें. पवित्र पुस्तकांत लोकांक असर हें करून जेवण दिल्लें घडीत, खाण दिल्लें घडीत हें पयलें न्ही. हाच्या पयलीं आमकां पवित्र पुस्तकांत असर हें करून खाण दिल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. जर तर आमी पळयल्यार रायांचें पयलें पुस्तक 17वो अध्याय, रायांचें पयलें पुस्तक 17वो अध्याय, आहाब्राय इस्रायलाचो बाल देवाची मुर्ती ताणें केल्ली आनी तें पळोवन एलिया प्रवादी ताका वचून म्हणटा, आज जावन मुखार हांव सांगता पर्यंत ह्या गांवांत सुकी दाड आसतली, पावसाची शेण येवची ना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तो राय तो बोंब्या पुजाक वळख जाल्लो आनी ताचें पनिशमेंट जावन, शिक्षा जावन थंयसर सुकी दाड पडटली म्हणून एलिया प्रवादी प्रवाद करून सांगता. आनी ते खंडी जावन रायाक आयकूंक बरें लागूंक ना. देखून एलिया प्रवादी कळ्ळें कितें म्हूण सांगल्यार आपल्या जिवाक
वायट घडचें आसा, राय आपणाचेर राग आसा म्हूण कळ्ळें आनी त्या देखून तो पळोवन धांवता. आनी सर्वेस्परान सांगिल्ले प्रमाणे एका न्हंयच्या तडीर तोड तो धाकटो थंयसर वचून तो बसता. रायाचें पयलें पुस्तक आनी 17वो अध्याय थंयसर आमकां पळयल्यार तो पळोवंक मेळटा. एक कावळो येवन ताका खाण हांडिता आनी त्या तोडांतलें उदक पिवन तो ताजे दीस सारता. पूण दुरादृश्ट कितें म्हळ्यार थोड्या तेंपान त्या तोडांतल्यान आनी व्हाळांतल्यान व्हाळचें उदक तें सुकलें आनी ताज्या मागीर देवान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे एलिया प्रवादी मुखार वता, झरेफ्ता म्हणल्यार प्रांताक वता. आनी थंयसर शहराच्या लागसार वता आसतना एक विधव स्त्री लांकडां ओट्टू करची आमकां पळोवंक मेळटा. आनी एलिया प्रवादी तिच्या लागीं पयलें उदक मागता आनी ती उदक हाडूंक येता आसतना म्हाका इल्लें काणी हाड म्हणटा. आनी आमी पळयता ती स्त्री म्हणटा, काण तुका हाडचें गी, आमच्या घरा आसचें इल्लेशें पीठ आनी कोळसोल्यांत आसचें इल्लें तेल आनी म्हज्या पुताक आनी म्हाका आयच्या दिसाक मात्र पुरो. तें जेवल्यार मागीर आमी मुखार मोरनाकत राखून रावचें म्हणून. आनी एलिया प्रवादी म्हणटा त्या स्त्रियेक, बाये पयलें वचून ती भाकरी करून म्हाका हाडून दी. तुज्या घरा वो दुकोळ संपता पर्यंत, ही सुकी दाड संपता पर्यंत तुज्या घरांत पीठ आनी तेल उणें पडचें ना म्हणून. आमी पळयता मुखल्या 3 वर्सांनी एलिया प्रवादी त्या घरांत रावलो आनी त्या स्त्रियेच्या घरांत थंयसर पीठ आनी तेल उणें पडोंक नासलें. 3 वर्सां सगळ्यांनी सुकी दाड आसली, पूण त्या स्त्रियेच्या घरांत मात्र थंयसर तांकां जाय तितलें काण आसलें. सर्वेस्पराच्या उतरां प्रमाणे तें अजाप त्या घरांत थंयसर घडलें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी तेच प्रमाणे आमी पळयता रायाचें दुसरें पुस्तक आनी तातूंत 4थ्या अध्यायांत आमी पळयल्यार थंयसर एलिया प्रवाद्याचो सीस एलिशा प्रवादी ताणें थंयसर असर्यें करचें आमकां पळोवंक मेळटा. तें असर्यें रायाचें दुसरें पुस्तक आनी अध्याय 4 वळू 38 तावन आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. गिलगालाक आयलो एलिशा प्रवादी आनी तेन्ना थंयसर दुकोळ पडलो आनी प्रवाद्यांचो पंगड ताच्या मुखार बसून आसलो. एलिशा प्रवादी एक नांवार्दीक प्रवादी आनी खंडीत जावन ताचे संगी हेर प्रवादी आशिल्ले. जावं पुरो ते ताच्या मेळींत आसले या ताजे लागीं शिकोवंक आयिल्ले. ते प्रवादी थंयसर बसून पंगड आसता आसतना थंयसर एलिशा प्रवाद्यान ताच्या सेवकाक म्हळें, रान्नीचेर एक व्हड हांडो हाडून दवर आनी रांदप कर म्हणून. आनी कोण एकलो थंय तावन तांचे मदलो भायर वचून भाजी हाडूंक गेलो. आनी ताणें वचून कितें केलें म्हूण जाल्यार भाजी हाडूंक गेल्ल्यान एका वालीचेर थोडीं फळां पळयलीं आनी तीं फळां कसलीं म्हणून कोणाकी गुर्तू नासलें म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. तीं फळां हाडलीं, कातरून घालीं आनी ताणें रांदप केलें आनी ताच्या मागीर तें वाडलें तांकां. आनी तक्षणा ते सक्कडी बोब मारून म्हणले, कितें म्हूण सांगल्यार, देवाच्या मनशा हांड्यांत मरण आसा. म्हळ्यार तीं फळां उकडलेलीं खाता आसतना तांकां कांय समजलें जाय कित्याक म्हूण सांगल्यार ही विकाळ फळां ती खावंक जायनात आनी ते देखून म्हणले हांड्यांत मरण आसा म्हणून. आनी एलिशा प्रवादी म्हणटा थोडें पीठ हाडा आनी तो कितें करता म्हळ्यार तें पीठ काडून त्या हांड्यांत घालता आनी म्हणटा आतां वाडा. आनी सक्कडी दादोशी जेवले. सक्कडी प्रवाद्यांचो पंगड जाय तितलें तांणी काण केलें. आनी ताजे उपरांत आमी पळयता एक फावटी बालशालिशा तावन कोण एकलो मनीस आयलो आनी ताणें ताच्या प्रथम फळांचो उंडो दिलो आनी ताच्या मागीर ताणें कितें केलें म्हळ्यार जवाच्यो 20 भाकऱ्यो एलिशाक ताणें दिल्यो. आनी आमी पळयता एलिशा प्रवादी तो म्हणटा ताजे लागीं सुमार लागीं 100 लोक आसलो. तो म्हणटा हांकां सगळ्यांक खावंक दी हे 20 भाकऱ्यो. आनी थंय आसलो ताजो सेवक म्हणटा हे 20 भाकऱ्यो घे आनी तें 100 लोकांक वांटचें गी म्हणून.
म्हळ्यार ताका कळ्ळें काले मनशाक हे बाकऱ्यो खंडीत ती 100 लोकांक जाय तितले पावनात म्हणून ताका कळ्ळें आनी देखून तो म्हणटा ताच्या सेवकान जाप दिली 100 मनशाक हांव कशें हे वांटून दिवं खंडीत हे पावनात ते 20 बाकऱ्यो पूण एलिशान ताका म्हळें तूं ते लोकांक खावंक दी कित्याक अशें सांगता सर्वेस्पोर ती खातलीं आनी सडीत उरतलीं ती खातलीं आनी सडीत उरतलीं मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता एलिया प्रवाद्यान झराफ्ता प्रांताच्या त्या विधो स्त्रियेच्या घरांत अजाप केलें 3 वर्सां बर तांकां कांयच उणें पडोवना देवाच्या बासोवणे प्रमाणे एलिया प्रवाद्याच्या शिसान एलिशा प्रवाद्यांनी केल्लीं असर्यां आमी पळयता दुसऱ्या रायांचें पुस्तक 4थो अध्याय एका उपरांत 1-2 घडितां असर्यां केल्लीं आमकां पळोवंक मेळटा पोरण्या सोल्ल्यांत आनी एक व्हड अजाप आसा भुकेल्ल्या लोकांक खाण दिल्लें आनी तें पवित्र पुस्तकांतल्यान व्हडलें खाण दिल्लें अजाप म्हूण आमी सांगयता ते खंयचें म्हूण सांगल्यार तांबडो दर्यो उतरन इस्रायल लोक मुखार गेल्ल्या वेळार लोकांनी मोइजेक उलो मारलो आनी तांणी म्हळें हांगासर या मरुभुमींत आमकां खाल्या खातीर हाडलां तुवें आमी हांगासर मोरोंक गी म्हणून आनी त्या वेळार मोइजे तांची बोब आनी तांचें दुर्सवणें ते देवा मुखार व्हरता आनी म्हणटा आळे लोक हांगासर भुकेते आसा आनी आपणाची आसाय खातीर तो उसारता आनी त्या वेळार देवान तांचें मागणें आयकलें आनी तांकां खाण दिलें आनी तें जावन आसा मान्ना खाण जाय पुरतें खाण दिलें आनी तांबे तें खाण खावन ताजे उपरांत थोड्या दिसांनी तांचें दुर्सवणें परत सुरू जालें तुवें आमकां हांगासर खाण दिलां हें सदां न्ही ती एंत खाण गी बोर जातें आसा एंत खाण गी आमकां म्हणून आमी थंयसर इजिप्तांत आसतना थंयसर कांदे खाताले पियाव आनी त्या भायर भाजी आनी त्या भायर मांस हें सगळें आमकां मेळटलें हांगासर तुवें आमकां खाल्या काडलां ह्या मरुभुमींत मोरोंक गी म्हणून आनी असल्या संदर्भाचेर मोइजे परत ते पोवटी देवाक उलो मारता आनी तो वळू आमी पळयता रायांचे गणन ग्रंथ आनी तातूंत गणन ग्रंथांती निर्गमन पुस्तकांत आसा गणन ग्रंथांती हें घडीत आमकां परत ते पोवटी थंयसर बरोवन गेल्लें आमकां पळोवंक मेळटा मोइजेन म्हळें म्हज्या भोंवतणी आसलेल्या सैनिकांची संख्या 6 लाख आसा 6 लाख लोक आसा ताजे भोंवतणी आनी ते सकडी मोइजेक पुरपुरतात कित्या खातीर आमकां तुवें इजिप्तांत भायर हाडलां हांगासर आमी भुकेन मोरोंक गी तानेन मोरोंक गी खाण दिलें उदक दिलें आनी ताज्या मागीर तांकां तें तातूंत तासार उपजलो आनी ते म्हणले आमकां इतलें तर पावना हें सदांचें खाण पावना म्हणून आनी तो त्या वेळार मोइजेन देवाक उलो मारलेल्या वेळार देव ताका भासयता ह्या लोकांक हांव खाण दितलो ह्या लोकांक हांव खाण दितलो आनी कितलें खाण दितलो गी म्हूण सांगल्यार मांस मान्न दिलें उदक दिलें आनी त्या भायर तें पुरपुरतना देव म्हणटा ह्या लोकांक हांव मांस दितलो खावंक कितलें मांस गी म्हूण सांगल्यार 1 म्हयनो सदां ती मांस खावंक तांकां दितलो आनी खावन खावन तांच्या नाकांतल्यान भायर येचें तितलें खाण मांस तांकां दितलो म्हणून म्हळ्यार त्या लोकांचे पुरपुरे पळोवन देवाक तांचेर राग येयल्लो कित्याक म्हळ्यार व्हड असर्या तें तांणी पळयल्लें खुद्दू अनुभव केल्लो आनी तें जावन आसा दर्याचें उदक वांटें करून तांकां सोलोवन हाडचें ताच्या मदल्यान हें व्हडलें असर्य तांणी पळयल्लें आनी ताजे उपरांत उदक शेण नातिल्ल्या आनी पावसाची शेण नातल्या जाग्यार देवान तांकां मान्न खाण दिल्लें बेळें जायना थंयसर आनी ताजे उपरांत तशें जाल्यार त्या सुकी दाडीच्या जाग्यान तांकां उदक दिल्लें आनी उपरांत इतलें पुरो पळयल्या उपरांत हो लोक पुरपुरता आसतना देव म्हणटा ह्या लोकांक हांव खाण दिता मांस कितलें दिता म्हूण सांगल्यार 1 म्हयनो पर्यंत खावन खावन तांच्या नाकांतल्यान भायर येचें मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिणेंत नातल्या वेळार आमी रडटा आमच्या लागीं कांय ना म्हणून आनी ताच्या उपरांत थोडें आयल्या उपरांत आमकां मेळ्ळ्या उपरांत
मागीर आनी एक कंत सुरू जाता आनी ते मेळ्ळ्या उपरांत मागीर तिसरी एक कंत सुरू जाता देखून पुरपुरतेल्या मनशाक तांच्या जिणेंत केदाळाई पावले म्हणना त्रप्ती म्हणली ना धादोसकाय म्हणली ना ते केदाळे पुरपुरे जावनूच उरतात आनी आमी पळयता हांगासर येदी व्हडली आसार हें पळयल्या उपरांत मागीर त्या लोकांनी पुरपुरचे आनी त्या वेळार देवान तांकां म्हणचे दिता तांकां हांव माज 1 म्हयनो पर्यंत आमच्या आशा म्हणून आसा डिझायर्स आनी मागीर आमचे वॉन्ट्स आनी ताका एक मीत म्हणली नातल्यार अशेंत जाता आमच्या जिणेंत आमी देवाक मानवची मनशां जावन जिवोवच्या बदलाक नापसंदेची जावंकी पुरो कित्याक म्हळ्यार आमची आशा आमकां मुठी भितर धरता आसतना आमच्या आशाचे बली आमी जाता आशा आमच्या मुठी भितर आसा जे आमी आमची आशा आसा ताज्या मुठी भितर वेचे न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी त्या वेळार मोइजे देवा लागीं म्हणटा म्हजे भोंवतणी आसलेल्या सैनिकांची संख्या 6 लाख आसा आनी तूं म्हणटाय हांव सगळो म्हयनोभर तांकां खावंक दितलो सक्कड बोकऱ्यांक आनी गोरवांक जीवशे मारले जाल्यारय ती तांकां कशें पावची म्हळ्यार तांच्या लागीं थोडे बोकरे आनी थोडे गोरवां आसलीं जावं पुरो आनी त्या देखून मोइजे म्हणटा आमच्या लागीं आसले पुरा बोकरे आनी पुरा गोरवां मारलीं जाल्यारय खंयसर पावची लोक सुमार 6 लाख सैनीक म्हणटा म्हळ्यार ताज्या कितले चड आसले आनी इतले लोक आसता आसतना तूं म्हणटा 1 म्हयनो दिताय म्हणून कशें पावचें सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें सर्वेस्पराचो हात तितलो मोटवो वे देव मोइजेक म्हणटा सर्वेस्पराचो हात तितलो मोटवो वे हांवें तुका केल्ली भासवणी सत वय वा न्हय म्हूण तुमचो पळयतालोय आनी आमी पळयता दुसऱ्या दिसा थंयसर इस्रायल लोक त्या टेंटांत डेरेंत वस्ती करता आसतना 2 हाती बर उबा रायक तांच्या भोंवतणी तांणी तंबू मारल्या ताच्या भोंवतणी 2 हाती बर तितले उबा रायक लवे क्वेल्स म्हणटा येवन पडलेले आमकां थंयसर वाचता आसतना पळोवंक मेळटा आनी लोकांनी केलें मास आनी केलें आनी केलें धादोशी केलें इल्लें न्ही जायपुरतें केलें देवान ह्या परजेक तांकां खाण दिलें मानना आनी मागीर थान येयल्यान तांकां उदक दिलें आनी तशेंच तांची आशा मास दिवन भागयली देवान जाय तितलें दिलें देवान तांकां जाय पुरतें आनी आमी पळयता द्वितीनियम पुस्तकांत 14व्या अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळटा देवान इस्रायल लोकांक उद्देशून म्हणचें 40 वर्सांनी तुमचे पांय कांय सुजोवनात आनी तुमची वस्तुरां कांय सकला पडोवन वचोवनात कित्याक म्हळ्यार काण नासतना भागोवन तुमी अस्कस जावन पडोवन वचोवनात तुमी या तुमचे पांय कांय सुजोनात सोलोवन भागार तुमकां त्या 40 वर्सांनी कितें जाय आसलें गी तें सगळें आपणें दिवन फसलें म्हणून देव तांकां सांगता तें आमकां पळोवंक मेळटा मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता कशें देवान ह्या इतल्या लोकांक लाखो लोकांक उदक नासलेल्या मरुभुमींतल्यान काण दिवन तांकां फसलें गी म्हणून आमी पळयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी तेच प्रमाणे भाग्यवंत मनशांनी एलियान आनी एलिशा प्रवाद्यान देवाच्या नांवान सर्वेस्पराच्या नांवान असर्यां करून लोकांक कान वाडिल्लें जेवण दिल्लें आमी पळयता आनी आमी पळयता स्वता देवाचो पूत मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार ताणें असर्यां करून लोकांक वाडलेलें ह्या सुवार्थेच्या वाचपांत आज आमी पळयलें जेजून केल्ल्या असर्याक आनी तशेंच पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें असर्यांक थोडो व्यत्यास तफावत आमकां खंडीत दिसून येता सुरवार आमी पळोवचें जाल्यार मातेवान बरयल्ली सुवार्ता 14वो अध्याय आनी तशेंच वळू 13 ते 21 पर्यंत आमी तें आयकलें आयच्या सुवार्थेंत आनी तातूंत आमी पळयता कितें म्हूण सांगल्यार जेजू एका वरे विंगड सुवातेक गेलो कित्या खातीर तो वरे विंगड सुवातेक गेलो ही खबर आयकतास जुआंव बावतिस्ताक जीवशी मारला म्हूण कळटास
तो बियान कंडी ती गेल्लो न्ही कित्याक म्हूण सांगल्यार ताका लोकांक फूड करची शाती आसली रायाक फूड करचें तितलें धैर्य आसलें आनी त्या देखून जेजू वरे विंगड गेल्लो कित्याक म्हळ्यार पयले सुवातेर जुआंव बाप्तिस्त एक प्रवादी सोम्याची वाट तयार करूंक आयिल्लो आनी तशेंच सोम्याचो सोयरोय जावन आसलो आनी जुआंव बाप्तिस्ताक जीवशे मारला म्हूण कळटास कंडी जावनी जेजूक दूख बगुल्लें आनी तें दूख तें गूण जावचे खातीर सोमी जेजू एक वाट सोदता कालें म्हळ्यार थोडो वेळ एकांतपणी बसोवन तें दूख गूण करच्या खातीर तो एकांतपणी बसोवंक येता तो दर्यो उतरून येता सरोवर उतरून येता तो लोकांत तावन पयस कित्याक म्हूण सांगल्यार सत उलयल्ल्या नीत उलयल्ल्या मनशाक रायान जिवेशे मारले आनी ह्या वरवीं सोम्या कंडी जावनी दूख बगुल्लें आनी देखून एकांतपणी बसोवन थोडो वेळ तो खुर्सूंच्या खातीर वेता आनी लोकांनी पळयलें जेजून दोनी सोडून वेचे आनी ताणें पार्क केलें तो खंय वेता गे म्हणून आनी ताच्या मागीर जेजू वचोन आनी एका तडीक पेले तडीक वचोन पावता आसतना लोक थंयसर तयार आसलो आनी ताणें दोनी तावन सकला देंवता आसतना तांकां पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें हेर कोणी मनीस जाल्यार म्हणटाले इतलें पुरो केलां हांवें पुरो सण जाल्या म्हाका एक गडी बरो एक सोकासाय घेवंक विशव घेवंक एक गडी बरो पुरसोत दिना आंगे म्हाका म्हणून या आनी कोणी दुसरी घरचीं जाल्यार म्हणटालीं आतां पुरो काम केल्लें थोडो वेळ तूं विशव घे मागीर पळय कितलें काम आसलें रे म्हणून आमी आयकता वसले सांगते एक इल्लोसो वेळ रेस्ट करन येता मागीर मेळटा म्हूण सांग म्हणून जेजू पुरासण जाल्ली वावर करना आनी ताच्या मागीर ताका दूख आसलें जुआंव बाप्तिस्ताक जीवशे मारलें पळोवन आनी त्या मागीर तो दोनी तावन पांय सकला दवरता आसतना मुखार पळयता व्हड लोकांचो जमो आसा दुसरें कोणी त्या जाग्यार आसल्यार आनी त्या स्थितींत आसल्यार पुरपुरताले हांगाय आयले गे परत्यान म्हणून आनी जेजू कितें करता म्हळ्यार तांकां पळयता आनी ताचें काळीज कळवळ्ळें ही वॉज फिल्ड विथ कंपॅशन पुरासण जायती जाल्ली ताका तरी पूण त्या लोकांची गत पळयता आसतना ताचें काळीज कळवळ्ळें ही वॉज फिल्ड विथ कंपॅशन कित्याक म्हळ्यार ताका थंयसर कितें दिसलें म्हूण सांगल्यार त्या लोकांची गरज दिसली ताची पुरासण ताणें चिंतूंक ना म्हाका लोकांची गरज ताणें पळयलें आनी ताणें जायत्या पिडेस्तांक गूण केली ते आयिल्ले लोक थंयसर 12 जण तांचे पैकी पिडेस्त आसले आनी तांकां ताणें गूण केलें आनी अशें सगळो दीस त्या दिसाची ती रेतेर म्हूण सांगता आमी रेतेरेक वता देवाचें उतर आयकूंक आनी तशेंच गूण जावन पाटी येवंक एक आमच्या कुडीची पिडा गूण जावच्या खातीर नातल्यार मोतीचें समाधान घेवच्या खातीर आमी येता देवाचें उतर आयकूंक रेतेरेक आनी आमी म्हूण येता कंडी जावनी ही त्या दिसाची रेतेर थंयसर जावन आसली वस्तू लोक थंयसर गूण जालो जेजून तांकां आपूण गूण केलें आनी देवाच्या राजाची शिकवण तांकां दिली आनी अशें जायते वेता आसतना हजारो लोक थंयसर आसात आनी तांचे पैकी पयलें कंत उठुल्ली शिसांग तांणी पळयलें लोक मस्त आसा काळोख जावन आयलो आतां ही जबाबदारी आमच्या माथ्यार पडटा म्हूण तांकां कांय भिरांत उपजली जाय भिरांत केली म्हूण सांगल्यार इतल्या हजारो लोकांक ह्या सुवातेर म्हूण सांगल्यार आंगडी नात पेंट ना दुकानां नात आनी अशें जाल्यार ह्या जाग्यार हे लोक ते कंडी जावनी सकाळीं तावन ह्या आसल्या तितल्या वेळा तावन भुकेवन आसात आनी त्या देखून जेजू लागीं ते लोक येवन म्हणटात ह्या लोकांक तिके दान सोड वचोन दी म्हणून कांय वचोन कान घेता जाल्यार घेवून दी पोटाच्या बुकेक अशें म्हणून जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया आनी शीस एकामेका तेणे पळोवन म्हणटात कोण ना आमी तांकां खावंक दिवचें कित्याक म्हळ्यार थंयसर इल्लोसो लोक न्ही हजारांनी आसा आमकां पळोवंक मेळटा 5,000 दादले मनीस तशें म्हणटा आसतना थंयसर आयिल्ले मनीस खाली दादले मनीस मात्र न्ही स्त्रियो आनी भुरगीं खंडी जावनी आशिल्लीं
हजारो आसले. थोडे म्हणटात तज्ञ पवित्र पुस्तकाचे तज्ञ म्हणटात 10,000 जावंक पुरो, 20,000 जावंक पुरो. खंडी जावन 5,000 मात्र न्ही, ताच्या की 2 वांट्यांनी गी, 3 वांट्यांनी गी, 4 वांट्यांनी गी चड इतलो लोक थंयसर आसलो. आनी इतल्या लोकांक जेवण दिवचें म्हळ्यार कुशलाची गजाल न्ही. आनी जेजू म्हणटा तुमीच तांकां खावंक दिया. आमच्या भोंवतणी जायते फावटी मनशांक पळयता आसतना आमच्या मतींत एक सवाल येवचें आसता. आमच्या जिणेंती अशें करता आसतना जाता, हेरांत पळयता आसतना आमकां तशें भोगता. काले म्हणून जाल्यार कोणी मनीस अपंग आसतीच जाल्यार, म्हूण सांगल्यार अंगविकलां आसतीच जाल्यार, आनी कोणी मनीस बुकेवन भागोवन कांटो जाल्यार, दुखोळ पडला जाल्यार आमी म्हणटा देव कांय न्हिदेर पडला की, देव कांय न्हिदेर पडला की. कित्या खातीर असली रचना देव रचना अंगविकला मनशान, आनी तांकां मागीर बुकेवन मरोंक कित्या जाय मनशान, देवान कित्या खातीर रचचें, असलीं सवालां आमच्या मतींत येतात. एका मनशान देवाक विचारलें की देवा हे इतले मनीस हांगासर कश्टून आसा, तांकां कित्या खातीर तुवें रचलाय, कांय पूण कित्या करनाय गे म्हणून. आनी देवान ताका जाप दिली, कांय पूण तुवें करचें तांकां म्हणून. ह्या समाजांत मस्त मनशां आमकां पळोवंक मेळटात. तीं जावं पुरो पिडेन वळवळचीं, आनी ता मागीर हेर समस्यांक वळख जाल्लीं, आनी तशेंच कश्टांक वळख जाल्लीं, आनी पिडेक वळख जाल्लीं, तरावळ म्हणचे मनशां. आनी तांकां पळयता आसतना आमकां बिरमोद दिसता. आनी आमी देवा लागीं विचारता, देवा लागीं मागता. आनी त्या मागीर आमच्या मतीन सवाल येतात, देवा कित्या खातीर तुवें अशें केलां, तांकां कित्या खातीर ह्या रितीन रचलां गे म्हणून. ही बूक कित्या खातीर संवसारांत आसा. आनी त्या वेळार आमकां जाप देवान दिवची ही आसा, ती काय म्हळ्यार तुमी तांकां कांयपणी करा, तुमी तांकां करा. देव अपेक्षिता आमी तांचे थंय उदार जावंक आनी कांय तरी करूंक. कितें करूंक? आमच्या लागीं हेर मनशांक तांकां कुमो करच्या खातीर जायतें आसा जें म्हणना, आमच्या लागीं जायतें आसा जें म्हणना, इल्लेशें पावता. पूण गरजेचें कितें म्हूण जाल्यार तें इल्लेशें आमी सोडून दिवंक तयार आसा गी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थंय आसले काय म्हळ्यार 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. थंय आसले 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. एका भुरग्या लागी म्हणून एका वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यार, आनी हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा ताणें म्हणचें हांगा आमचे लागीं आसचे 5 उंडे आनी 2 मासल्यो म्हणून. आनी जेजून म्हळें तांकां बसोवंक सांगा, आनी तांकां बसोवंक ताकीद दिली. ते बसले आनी जेजून कितें केलें म्हळ्यार ते उंडे आनी मासल्यो घेतल्यो आनी तांणे सर्गाक दिश्ट लावन म्हळ्यार देवाक ताणें अर्घन दिली. देवाक ताणें अर्घन दिली आनी ताणें मागीर वाडा म्हूण सांगलें तांकां, आनी वाडलें. आनी ताजे उपरांत आमी पळयता कालिंग म्हूण सांगल्यार सर्गाक दिश्ट लावन अर्घन दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जेवण धादोशी जाली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. समेस्त जेवण धादोशी जालीं. कितलीं मनशां? हजारोनी. ते कालिंग म्हूण सांगल्यार भुकेल्या मनशांक एक एक बिस्कीट दिल्ली न्ही थंयसर. इल्लीशी भूक थांबोवच्या खातीर इल्लेशें थोड्या वेळाक तात्कालाक एक बिस्कीट, एक कुडको ब्रेड असो दिल्लो न्ही. भागार थंय इतलें खाण तांकां वांटलें की सक्कडां जेवण धादोशी जालें. जाय तितलें दिलें तांकां. ह्या 5 उंड्या तावन जाय तितलें सक्कड लोकांक वाडलें थंयसर. आनी तातूंत थोडे म्हणटात ह्या अजापाचें हेडिंग कशें जायचें म्हूण सांगल्यार नॉट 5,000 बट 10,000 म्हणून. जिजस फीड्स 10,000, 20,000. 5,000 न्ही. कित्याक म्हळ्यार 5,000 दादले मनीस मात इतल्या हजारांक जेजून वाडले. आमी पळयता ह्या असरियांच्या पयलेच्या भागांत थंयसर हेरोदीन जुआं बावतिस्ताक ताचें शीस कापयलें आनी तें केदाळ घडलें म्हळ्यार एका जेवणाच्या संदर्भार घडलें. ताच्या जल्मा दिसाचें जेवण तें मानतानाचे मनीस थंयसर आयिल्ले आनी ताचे मागीर ताजे इश्ट आयले, ग्रेस्त मनीस आयले. व्हड जेवण थंयसर आशिल्लें. 10 सोरां आशिल्लो आनी ताचे मागीर गर्द जेवण आसलें.
त्या जेवणाक आनी ह्या जेवणाक व्यत्यास घालींक म्हळ्यार तें जेवण वाडटालो तो राय क्रोधान भरलो भितर मनीस, तो फातकी आसलो मनीस. आनी त्या जेवणांत थंयसर संतोश नासलो. कित्याक म्हळ्यार तें जेवण दुखांत बदल्लें. कित्याक म्हळ्यार तो दुखांच्या आनी कांट्यांच्या कदेलार थंयसर दुसऱ्यांच्या रक्तांत मनीस तो बुडुल्लो. आनी त्या देखून थंयसर जाय तितलें कांट जेवण आशिल्लें, सोरां आशिल्लो आनी त्या मागीर हेर कितें पांकवान आशिल्लीं, पूण तें जेवण दुखांत बदल्लें. कित्याक म्हळ्यार त्या मनशाचें मन नितळनातलें. तो मनीस बरी जिणी जियेनात, तो खोटी जिणी जियेतलो. आनी त्या देखून आमी थोडे फावटी पळयता तांच्या लागीं मस्त आसा, पूण त्या मस्त आशिल्ल्या मनशाच्या जिणेंत समाधान आसा गी, तृप्ती आसा गी, धादोसकाय आसा गी, देवाचे आशिर्वाद आसा गी म्हणले सवाल आमी विचारूंक जाय. आनी जेजून जेवण दिलें हजारो लोकांक आनी ताच्या मागीर तांच्या सगळ्यांची भूक ताणें थांबयली. खाली तांकां गूण केल्लें आनी त्या मागीर देवाच्या राजाची शिकवण दिल्ली मात न्ही, म्हाका तांच्या सगळ्यांची भूक ताणें थांबयली. सगळ्यांकी धादोशी केलें ताणें, संतोश ताणें केल्ले ते उंडे जावंक पुरो बकऱ्यो, पूण ते सगळे संतोशान धादोसकायेन घरा पाटींग गेले. दुखान न्ही, बेजारायन न्ही, बागर संतोशान पाटींग घरा गेले. मोगाच्या भाव भयणीनो, केदाळा आमी जेजूच्या साहवासांत आसाव. कंडी जावन तो वळ आमी दुखांत आसनाव, बेजारांत आमी आसनाव. कोण सगळी जेजूच्या साहवासांत आसा गी तांकां सगळ्यांक संतोष, समाधान, धादोसकाय मेळटा. केदाळा आमी खोट्या मनशांच्या सांगातांत आसता गी तो वळ आमच्या जिणयेंत आमकां इल्लेशें कांय खावंक मेळोवंक पुरो तांचे तावन, इल्लेशें कांय मेळोवंक पुरो, पूण आमी तांचे हंगर पडटा. पूण जेजून आमकां दिवचें खाण आमी घेता आसतना, सेवता आसतना आमी कोणाचे हंगर पडना. बगार देव आमकां ताज्या आशिर्वादान भरता, संतुश्ट करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत चड लोकांक वाडलेलें जेवण जावन आसा पोरण्या सोल्ल्यांतलें म्हूण आमी पळयलें. मान्ना दिवन तांकां पोसलें आनी त्या मागीर तांकां लवे दिले, नाकांतल्यान भायर येता पर्यंत तांकां खावंक मेळ्ळें. आनी त्या 40 वर्सांच्या खाणाक आनी जेजून दिल्ल्या 5000 लोकांच्या ह्या जेवणाक इल्लोसो व्यत्यात तफावत आसा. एलिशा प्रवाद्यान आनी एलिया प्रवाद्यान असर केलें सर्वेस्पर देवाच्या नांवान. तांणीच न्ही, स्वंत केल्लें न्ही, तें देवाच्या नांवान तांणी केल्लें. पोरण्या सोल्ल्यांत मोइजेन देवा लागीं उलो मारून लोकांक वाडलें आनी जेजू कितें म्हणटाय म्हूण सांगल्यार ते 40 वर्सां कोण सगळे जेवुल्ले गी मान्ना, लवे आनी उदक सगळे मोर्ण पावले. पूण जेजू हें असर केल्या उपरांत थंयसरत तें असर रावना. मातेवाच्या, मार्काच्या, लुकाच्या वांजेलांत हें घडीत एक असर मात्र थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. पूण एंत घडीत जुवांच्या वांजेलांत आमी पळयता आसतना थंय तावन जेजू मुखारून तांकां म्हणचें, हांव जावन आसा सर्गींत हांव देवून आयलोलो उंडो, जो कोण म्हजें मांस खाता गी आनी रगत पियेता गी तो सासणाक जियेतलो. तुमचे पुर्वज अरण्यांत तांणी मान्य केलें पूण ते मरण पावले. पूण जो कोण हे मांस खाता, वो उंडो खाता आनी रगत पियेता, म्हळ्यार आपणाचें मांस आनी रगत खाता आनी पियेता गी तांकां सासणीक जिवीत मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू असर हें करता आसतना तो केवळ आमच्या कुडीची तानबूक मात्र बगयना, बगार आमच्या आत्म्याची तानबूक तो बगयता, सासणीक जिवीत आमकां दिता. जेजूची कूड आनी रगत हर एक पावटी मिसाच्या बलिदानांत तो आमकां दिता. आमी जायते फावटी सेवले ती. ह्या दिसांनी मात्र आमकां थोडे तोंदरे आसात मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक आनी ते सेवंक. पूण आमी अर्घ्यान दिवया ज्या दिसांनी सोम्याची कूड आनी रगत आमी सेवल्या गी त्या दिसां खातीर, त्या वेळा खातीर आमी अर्घ्यान दिवया. कित्याक जेजून दिल्लें तें खाण सेवलेलीं आमी ती मोर्ण वचना, बगार सोम्या तें सासणाक जियेता. असर हें घडलें थंयसर 5 उंडे आनी 2 मासल्यांनी. पूण ताच्या फाटल्यान कितें आसलें म्हूण सांगलां, उदारपण. उदारपण त्या भुरग्याचें 5 उंडे आनी 2 मासले आसलेल्या त्या भुरग्याचें उदारपण हांव दिना म्हणून ताणें मूठ घट्ट धरली जाल्यार थंयसर असर हें आसतें ना. ताणें ताची मूठ सोडली आनी ताका लागून थंयसर असर हें जालें. आमच्या जिणेंत
आमच्या लागी इल्ले आसा पावता ना म्हणून आमी भिरांत मूठ घट्ट धरून बसल्यार खंयचेय असर्य अजाप घडना. आमी देवाच्या आदाराचेर जियेता. आमकां देव राखता आनी सांबाळटा म्हणून ही मूठ आमी सोडली जाल्यार देव आमकां केदींच सोडून घालिना. मोगाच्या भाव भयणीनो, सांत आंतोनीन 13 असर्य केल्या आनी हांगासर मंगळुरांत आमचो आसरो चलता आनी सांत आंतोनीचें 14वें असर्य म्हणून आमी म्हणटा. कित्याक म्हूण सांगल्यार जेजूची ल्हान भाव भयणी हांगासर वस्ती करतात आनी धानी जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भाव भयणी करतात गे तें तुमी म्हाकाच करतात म्हणून सोम्यान सांगल्या उतरांच्या त्या प्रेरणान साबार जाण हांगासर वस्ती करच्या ल्हान भाव भयणींक ती दान दितात, आदार दितात. सोम्याचे आशिर्वादां त्या सर्वांचेर आमी मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संदर्भाचेर मूठ सोडच्या विशयांत उलयता आसतना म्हाका एक 2 व्यक्तींचो उडास येता. फाटल्या ह्या वर्सांनी दान मस्त मनशांनी दिलां आनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा, देवाचे आशिर्वाद मागता. आसल्यांनी दिलां आनी तांब्या दुबळ्यांनी दिलां, सगळ्यांनी दिलां. तरावळ म्हणून मनशांनी तांच्या तांके प्रमाणे दिलां. पूण ह्या 2 व्यक्तींचें दान म्हज्या मतीन केदाळाय उडास येता. एक दान जावन आसा उत्तर कर्नाटकांतावन एकल्या मनशान 700 रुपये धाडिल्ले आनी ताणें पत्र बरयलें. कित्याक म्हूण सांगल्यार हांव एक कुर्डो जावन आसा, म्हाका सरकारांतावन पेन्शन येता म्हयन्याचें आनी त्या पेन्शनांतलें थोडें दान दुबळ्यां खातीर हांव दिता म्हणून ताणें ते पयशे धाडून दिले. मस्तो जाणांनी आमकां दान दिवन आदारशिलां आनी सुदारशिलां. पूण त्या मनशाचें दान म्हज्या मतीन केदाळाय उडासांत आसा, तें विसरून वचना. आनी एकली स्त्री आयली एका फेस्ता दिसा, सांत आंतोनीच्या रेलिकेच्या फेस्ता दिसा एकली स्त्री आयली आनी ती बिजी दीस मस्त काम आसलें. ती म्हणली, फादर म्हाका इल्लेशें मेळोंक जाय म्हणून. तिणें उलोवच्या रितीन पळयलें हांवें. काले म्हळ्यार कसली एक गरज आसा म्हणून. जायत म्हणून सांगून येवन तिका मेळटा आसतना तिणें एक डब्बो तो म्हज्या मुखार दवरलो. खालें गी म्हूण विचारलें. फादर, म्हजो पती गेले त्या वर्सा सरलोलो, अंतरलो आनी ताणें सरच्या आदल्या दिसा हो डब्बो घरा हाडून दवरलो आनी ताणें तांतू ताज्या दिसाचे उरोवणी ताणें तांतू घाल्ली. तो अंतरल्या उपरांत हांवें मोन केलें. जें कितें म्हज्या पतीन अंतरच्या पयलें आरंभ केल्लें गी तें हांव मुंदारून व्हरता म्हणून 1 वर्सा मसोर. आनी सदांय तिणें त्या स्त्रियेन ते पयशे त्या डब्यांत घाल्ले. ग्रेस्त स्त्री न्ही ती, तिका पळयतना कळटलें म्हाका. आनी खंडी जावन तिजो पती तिजो आदार अंतरला म्हणटात मस्त गरजेंत आसली स्त्री ती. पूण जाल्यारय तिणें तिच्या पतीन कितें आरंभ केल्लें गी तें सदांय तांतूं घालून अकरेक तिणें आसऱ्याकांड दिल्लें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी दिजे जाल्यार आमच्या लागीं मस्त जायजें म्हणना. आमच्या लागीं काळीज कितलें उदार आसा, मन कितलें उदार आसा म्हणून तें मात्र गरजेचें. आनी आमी कितें इल्लेशें दिता गे देवाचे आशिर्वाद ताचेर पडटा आसतना व्हड असर्यें जाता. आनी ताजे आशिर्वाद ते घेतल्यांक मात्र न्ही, दितल्यांक धाराळ मापान मेळटा. मस्तू मनशांनी देवाळाच्या खजानांत पयशे घाल्ले, पूण देवाक मानवल्ले विद्वीन घाल्ले ते 2 रुपये या 2 पयशे. ते आज आमी हे असर्यें नियाळटा आसतना त्या भुरग्यान दिल्ले 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताजे लागीं आसलें ताणें सोडून दिलें, मूठ उक्ती केली. हे व्हड हें चिंतप आमी आमच्या जिणेंत दवरया. आज आमच्या भोंवतणीच्या परिस्थितींत हें चिंतप भोव चड गरजेचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, कोरोना पिडे वरवीं सगळ्यांचें मस्त मनशांचें काम गेलां. सदां न्ही ते म्हणटात आमच्या खातीर म्हाका काम मेळोंक म्हणून. मस्त मनशाचें काम गेलां, निराधारी जाल्यात, निरुद्योगी जाल्यात आनी तांच्या जिणेंत अनसर्टनिटी कंत आसा. आमकां जेवण आनी तां मागीर वखद आनी मुखार कितें गे म्हणून असल्या संदर्भाचेर आमी सगळ्यां कश्टांत आसा. आनी असल्या परिस्थितींत आमच्यांतलें कितें इल्लेशें आमी दिता जाल्यार देव ताचेर आशिर्वादां घालतलो आनी व्हड असर्यें आमच्या काळार, आमच्या दिसांनी, आमच्या भोंवतणी देव करतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, ते व्हड असर्यें केल्लो स्वामी जेजू आमच्या मदें आसा. हजारो लोकांक वाडुल्लो, ताचे लागीं आमी मागया आनी सांगाताच आमच्या जिणेंत कितें आसा गी तें ताका समर्पण दिवया. आनी ह्या वरवीं आमच्या जिणेंत, हेरांच्या जिणेंत व्हड असर्यें घडोवंक आमी कारण जावया. मोगळा सोम्या जेजू त्या निर्जन जाग्यार लोक थंयसर हारी हारीन येवन तुजें उतर आयकुच्या खातीर आयिल्लो.
आनी थंयसर तांकां पळोवन तुजें काळीज कळवळ्ळें. तुवें तांकां गूण केली सभारान आनी ताजे उपरांत बुकेल्ल्यान तांकां पळोवन तुवें फाटी धाडूनाय बगार तुवें असरें केलें. आनी तें असरें घडलें थंयसर आसले ते 5 उंड आनी 2 मासल्यांचेर आशिर्वाद घालना. ते आपणाक जाय म्हणून त्या भुरग्यान दवरून नातले बगार तुज्या लागीं ताणें ओपून दिल्ल्या वेळार तुवें अर्गां दिवन मोड तें वांटून दिल्ल्या वेळार व्हड असरें घडलें. आज आमी मागता मोगाळा सोमया आमच्या भोंवतणी कोरोना पिडा आयिल्ले वरवीं मस्त मनशांचें काम केलां. मस्त मनशांच्या जिणेंत कश्ट आसा, संकश्ट आसात, भूक आसा, पिडा आसा. आमच्या जिणेंत आमी थोडो त्याग करूंक आमकां गरज आसचें उदार मन दी सोमया आनी तशें करूंक आमकां फावो कर. आमी कितें दिता की ताजे तुजे आशिर्वाद घाल आनी सकट लोकांचे कश्ट संकश्ट पयस कर सोमया. मोगान भवन आनी भयणीनो, आमचे मुखार असो वस्तू जेसू आमचो मोग करता. तसो मोग आमचे हर एकल्या थंय अगणीत जावन आसा. आमचे हर एकल्याचें जिवीत त्या मोगांत तो भरता. त्या देखून तो सान मादर तेरेसान, कोलकत्ताच्या सान तेरेसान तिचे जिवितांत ह्या सोमयाचो मोग साकल्लो, सोमयाचो मोग अणभव केलो. आनी त्या देखून ती म्हणटा, केन्ना देव तुजो कितलो मोग करता हें तुका समजता, हें तूं वळखून घेताय, तवळ मात्र तुज्या जिवितांत देवाचो मोग तुजे मारिपात परजळोवंक साध्य आसा. तो मोग सागल्यार तुजें जिवीत त्या मोगान भरता आनी तवळ मात्र तुज्या जिवितांत हांव तो मोग हेरांक वळोवंक, तो मोग परजळोवंक शकता म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. अपूर्वाची उतरां मोगाच्या भावांनी भयणी, देव आमचो कितलो मोग करता हें आमी हर एकल्यांनी साकोंक जाय, हर एकल्यांनी आमी भोगूंक जाय. मोगाचेनो जोआंचें पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 9-10 आमी वाचलें जाल्यार थंयसर आमकां आयकोंक मेळटा, आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो. मोग हांतू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान, देवान आमचो इतलो मोग केलो ताच्या एकल्या पुताकच ओपून दिलो. त्या देखून आमी देवाचो मोग केलो म्हण न्ही, पूण देवान आमचो मोग केलो. देवान आमच्या मोगा खातीर ताच्या पुताक साक्रिफीस केलो, पुताक ह्या संवसारान धाडलो. आनी त्या देखून तूं जुआंवच्या वांदेर अध्याय 15 वाक्य 9 जेजू म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केलो तसो हांवें तुमचो मोग केला, तुमी म्हज्या मोगांत रावासय. देवान आमचो मोग केलो आनी तसो जेजूनी आमचो मोग केलो आनी त्या देखून त्या मोगांत आमी रावोंक, तो मोग साकोंक, तो मोग अणभव करूंक जेजू आमकां आपोवन दिता. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 15 वाक्य 13 म्हणटा, थंयसर जेजू म्हणटा, आपल्या इश्टा पासून मोग दिवच्या प्रास ताचे व्हरतो मोग दुसरो ना. आनी जेजून आमकां इश्ट म्हणून आपयलां आनी आमचे खातीर ताचो जीव दिला, ताचें जिवीत आमचे खातीर वारयलां. त्या देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजून आमचो मोग कसो केलो 2 रितींनी आमी म्हणटा. जेजून आमचो मोग केलो 2 रितींनी. एक, कुर्साच्या मोरणा पर्यंत, त्या कुर्साच्या मोरणा मुखांतर ताचो मोग आमचे थंय कितलो ताणें उगडाप केला. आमच्या मोगान भरलो, त्या कुर्साक ताणें वेंग मारली आनी त्या मारिपात ताचो मोग आमचे थंय संपूर्ण उगडाप केला. एका इश्टा पासो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. आमकां इश्ट म्हणून आमचे खातीर जिवीत दिल्लो मोग तो कुर्सार वाडलेलो तो मोग एक. दुसरें, जेजून मोग केल्लो ताच्या काळजांत तें जेजूचें काळीज आमच्या मोगान भरल्लें, आमच्या मोगान कळवळलेलें, आमच्या मोगान सुरसुरलेलें, आमच्या मोगान बेजार पावलेलें. आनी त्या देखून जेजूचें काळीज, त्या काळजांत वालता मोग, त्या देखून त्या कुर्सांत वालता मोग
आणि त्या जेजूच्या काळजात हांव वालता तो मोग, जेजूचें तें पवित्र काळीज आनी त्या काळजात हांव वालता मोग. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तो जेजू आमचो देव आमचो मोग करता. आमचे हर एकल्याचें जिवीत मोगान भरता, आमच्या संगात तो रावता. ते देखून तो आमी पोरण्या सोल्ल्यांत इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 6 वाक्य 14 आमी वाचलें जाल्यार कितें आमकां सांगता? सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा, सर्गार वा पृथ्वेर तुजे सारको देव कोणूच ना. तूं तुजो सल्लो सांबाळताय आनी सगळ्या काळजान तुका विश्वासी रावतल्या तुज्या सेवकांक दया दाखयताय. तुज्या तसलो दुसरो देव ना. तुजेर विश्वास दवरतल्यांक तुजी दया तुजो मोग दाखयता. हें वाचप आमकां सांगता. तशेंच किर्तन 30 आनी 6 वाक्य 7 म्हणटा, कितलो आमोलीक देवा तुजो मोग, तुज्या पाकाट्याच्या सावळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. कितलो वर्त मोग देवा तुजो, तुज्या पाकाट्याच्या सावळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचो मोग असलो, सोमयाचो मोग तो आमोलीक, सोमयाचो मोग तो वर्तो जावन आसा. त्या देखून तो इसाया प्रवादी अध्याय 50 आनी 4 वाक्य 10 म्हणटा, पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर आलोंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो विश्वासी मोग केदींच सांडचो ना. ही देवाची उतरां इसाया प्रवाद्या मारिपात. तसलो विश्वासी मोग, मोगान भरलेलो देव आमच्या मुखार आसा. आमचो हर एकल्याचो मोग करता. मोगाचे न्हू, देव ना, देव खंय आसा कश्ट आयिल्ल्या वेळार बगूंक पुरो, पूण तो देव आमच्या सांगात आसा. आमचो मोग करता, आमकां सांगात दिता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक घडी बरो त्या देवाचो मोग आमी साकया, त्या देवाचो मोग आमी अनुभव करया. एक घडी आमच्या भितरच आमी या, कितलो ताणें आमचो मोग केला. हर एक घडी, हर एक मेटांक म्हणल्यार आमचो तो मोग करता, आमच्या सांगात आसा. अजुनी आमी जिवंत आसां जाल्यार हे एक संकेत तो आमचो मोग करता म्हण. ताणें आमचो मोग केल्ल्यांत आमी आसा, आमी तसो मोग केल्ल्यान न्ही. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, तो जेजू म्हजो आनी तुजो अपरमीत मोग करता. तसो मोग, विश्वासी मोग, आमी अविश्वासी तरी तसो मोग विश्वासी एक घडी भर तो मोग आमी साकया. तो जेजू म्हजे थंय आसा, तो जेजू तुजे थंय आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचो मोग करता, आमचो मोग करता. त्या देखून आमच्या सांगात तो रावता. आमच्या भावा संगी हें गीत आमी गायतना आमच्या जिविताच्या हर एका घडये ताणें खर्चा केल्ल्या त्या सकट बऱ्यापणा खातीर उपकारी मोनाचे आमी जावया. उपकारी काळजान ताका आमी अर्घ दिवया. तसो उपकार आमी आठवया. ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನೋ. भियेनाका बाबा बहिणी ताचेर पातयेनी दवर. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. आमच्या सांगात तो आसा हर एक घडी. ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನೋ. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುತ್ತು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाळ भावन आनी भयणीनो त्याचं सोमया मुखार आमी सरपडया. आमचो भावार्थ आमचे पातयेनी आमचो विश्वास ताचेर आमी उसारलो. तो आमचे संगात आसा. आमकां आशिर्वाद दिता, आमकां बेसावांनी भरता. आमकां मात्र न्ही, म्हणजे प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबाक परगांवांत आसल्ल्यांक तो राखता, सांबाळटा. तर आमी सुमेस्तांचेर ताचें आशिर्वाद जोन घेवच्या खातीर, ताची बेसावां जोन घेवच्या खातीर तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक. Diavola sacramenta sastangama koruya purvilya tyarupa botla novyo riti adarya salvorvecha uskat vishvya भावार्थाचे बोलती ससे बापा तशेच पुता उल्हासाने स्तुतीस पोतवी महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्यान अस्तिता Spirita Samasami Navarta. Amen. प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून सबल सदांच आमचे दे आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर. प्रत्येक जावन आज या सक्रामेंताच्या मुखार बसून दिंबयेर सरपडलेल्या त्या भावा भयणीक तुझ्या पांयांतळा समर्पिता. या कश्टांच्या पिडेशिडेच्या वेळार दुखाच्या वेळार या भावंडांनी तुजेर विश्वास दवरूं, तुजेर पातयेनी दवरूंक जियोंक आनी तुजेर पातयल्ल्यांक तूं केदींच निराशी करनाय म्हणल्यार त्या बरोवशान जियोंक करपा दी. आनी जिविताच्या हर एका घडये हर एका दिसा मागण्याक वेळ दिवंक, मागण्याक बोळ आसा तें सत वळखून घेवंक, हर एक घडी मागोवंक आनी मागोवंक तांकां करपा दी. आनी त्या मारिपात मागण्या मारिपात बरेपण तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत जोन घेवंक आदार दी. ह्या सक्कट भावंडांची कुटुंबां तांच्या मोगाच्यांक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता. तांकां हर एकल्याक तूं राख आनी सांबाळ. प्रत्येक जण परगांवांत वावुरतल्या आमच्या भावंडांची जतन कर. तांच्या वावराची बर्दती तांकां दी आनी सदांच तांणी तांचो वावर करूंक तांकां आदार दी. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen.